भारताच्या आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांची आयज 21 मे दिसा 33वी पुण्यतिथी। त्या निमतान गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीन मंगळारा सकाळी राजीव गांधी हांका श्रद्धांजली ओपली। गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे पदाधिकारी तशेंच हेर वांगडी ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले। सगळ्यांनी एकवटान रावचें अशें गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीन ह्या वेळार सांगले। आदले या देशाचे पंतप्रधान आणि आदले काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष सर्गेस्त राजीव गांधीच्या यादीन आयज आमी हांगा सगळे जमलेले आसा। राजीव गांधी एक ज्योत जावन आसा, जी ज्योत सतत या देशान पेटत आसता। राजीव गांधीन दिल्लो धडो, राजीव गांधीन दिल्ली देख आणि राजीव गांधीचे विचार हे आमकां सगळ्यांक पवित्र विचार जावन आसा। या देशा खातीर मोलाचे विचार आसा, त्या विचारांची वाटचाल दर नागरिकान या देशांतल्या नागरिकान करपाक जाय। आणि म्हाका दिसता की जायते लोक राजीव गांधीक मानतात। राजीव गांधीचे विचार, राजीव गांधीचे विजन हे विजनाकडे पळोवन या देशांतली जनता तांकां आदरान पळयता आणि त्यांच्या पावलार पावल मारून मुखार वयता।